ह्या कार्यक्रम फाटल्यान तेजो विकासो प्रोग्राम दिल्लो आमी झाडां रोवपाचे आसा। आमी तुमकां सगळ्यांक ते बारीकशे पीठ आनी झाड दवरलेले आसा। तुमची हो कार्यक्रम जातरी आमचे आंबेडकर सर्कलाचे जे बस स्टँडार फिलिंग केला थंय झाडां आनी पीठ म्हणून दवरला, तुमी सगळ्यांनी थंय येवचे अशें विनंती करता। दुसरी गोष्ट अशें म्हाका दिसता आशीष बाबा वयर हांव सांगूंक शकना, राजन बाबा वयर हांव सांगूंक शकना। श्यामाप्रसाद मुखर्जी जो आमचो एक खूब ज्येष्ठ लिडर आणि भारतीय जनता पार्टीचो न्ही पूण जनता आमचे जनसंघाचो कार्यकर्तो, तेन्ना जनसंघ भारतीय जनता पार्टी जनसंघ आशिल्लो। आज ह्यो सगळ्यो गोष्टी फुडें वयता तेन्ना भारतीय जनता पार्टीचे सरकार जे गोंयांत जिरशांत जाल्यार म्हाका दिसता बीज जे रोयले ते तेणें रोयले, तेज्या वांगडा आमचो पंडीत उपाध्याय आशिल्लो। सो ह्यो सगळ्यो गोष्टी फुडें वयता तेन्ना एकूच लक्षांत दवरपाक जाय, अशें हांव परतून रिपीट करता की हे 3-4 दीस नाशिल्लो, कार्य वेगळे कार्याक घेवन गेल्लो, पूण एक लक्षांत दवरपाक जाय की हे कार्यकर्ते, हांवूय कार्यकर्ते, तुमी सगळे कार्यकर्ते, आनी हे कार्यकर्त्याचें काम जे आसा भारतीय जनता पार्टीचे जे आज आशीष बाबान सांगलां की तरी मनांत आसा की देश फुडें व्हरपाक, आनी आमी ते देश फुडें भारतीय जनता पार्टीचे जे ज्येष्ठ नागरीक आसा, म्हणजे ज्येष्ठ पॉलिटिशियन आसा, प्रधानमंत्री मोदी धरून सगळे बाकीचे, तो देश फुडें व्हरपाचें काम करता। आनी हितून भितर जशें आदिशान सांगलां खुबश्यो गोश्टी जातात, पूण सगळे एक, सगळे धर्म जात हे पळयनासतना फुडें व्हरपाचें काम जे आमची सगळ्यांनी करपाक जाय ते करीत आसात। पूण वेगळे वेगळे विशय जेन्ना इलेक्शन जाता ते वेगळे वेगळे विशय मांडटा आनी थोडे लोक मागीर दिशाभूल जावन वेगळे वेगळे गोश्टी करतात। पूण आज आमी पळयता की जशे 3 टायम सरकार जर युकेचो येवना, ताका फक्त 110 सीट मेवली, तिसरे टायम तेणे आशिल्ले 10 तांचो हे पाटी तर पडले। अशें करून भारतीय जनता पार्टी जरी तरी आमी थोडेशी 400 पार जावना, पूण सरकार जाल्लो आसा आनी देश फुडें व्हरपाचें काम आमचे प्रधानमंत्री करता। आज ते युके सरकाराचो फर्स्ट स्टेटमेंट जो आज ते न्यू प्रायम मिनिस्टरान केला की आमचे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, FTA म्हणटा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विथीन बोथ दीस कंट्रीज करपाचो जो तेणें मागला, कित्याक आमकां कळना आमकां म्हणजे म्हाका थोडेशें कळटा, पूण आमकां समाज लोकांचे एक कितें तें कळना, पूण हें कितें म्हणजे आमचो देश स्ट्रॉंग जाता, देशा भितर ट्रेड करपाचें हेसले युरोपियन कंट्री फुडें सरता म्हूण हें आमकां लक्षांत हाडपाक जाय। आमकां तें इतलें बेगीन कळचें ना। हांव म्हाका दिसता 2012तल्यान 2014तल्यान 2017च्यान ह्यो गोश्टी सांगत आसा, आनी खंयचीय गोश्ट जी फाटीं इतलीं वर्सां जी फाटीं गेल्ली ती एक दिसान एक रात्रीन फुडें वचना, ताका 20-30 वर्सां लागतलीं। पूण आज जे बीज जशें जनसंघान दवरलेले भारतीय जनता पार्टी खातीर, आज आमचे प्रायम मिनिस्टरान एक बीज रोयिल्लें आसा, आनी प्रायम मिनिस्टराचें विजन आनी भारतीय जनता पार्टीचें विजन जे नेताचें सगळ्याचें आसा हे फुडें व्हरपाचें, देश फुडें व्हरपाचो। सो अशें करून आमचे म्हणजे हांव सदांच म्हणटा की जेन्ना इंडिपेंडन्स जाल्लें तेन्ना $1 आमकां $1 मेळटालो, म्हणजे $1 दिलो, $1 दिलो $1 मेळटालो, रिकॉर्ड आसा। आज तें ना, 83 रुपीज वो 87 रुपीज दिवंक पडटा $1 घेवपाक, म्हणजे आमची इकॉनॉमी डावन जाल्या। पूण आतां फुडें म्हाका दिसता बरे दीस येवपाचे आहा, फुडल्या 5 वर्सांक जो आमचो देश जो आसा, जसो आज 5व्या नंबराचो आहा, 3ऱ्या नंबराचो पावतलो इकॉनॉमी वायज, आनी जेन्ना इकॉनॉमी वायज 3ऱ्या नंबर पावता म्हणजे देशा भितर उदरगत आनी बाकीच्यो गोश्टी जातल्यो, आनी तेजे खातीर हें आमचें प्रधानमंत्रीचें स्वप्न आसा। तेजे खातीर यूथ स्पेशली हांव म्हणटा, आमी म्हणटा जाणटे जाल्ले आसा, युथा खातीर हो देश, आमची भुरगीं म्हाका दिसता आमकां भायल्या देशांत वचपाक पडचें ना। आमचे भितरूच खुबश्यो गोश्टी, इकॉनॉमीक क्रिएट जेन्ना वाडटा तेन्ना जॉब ऑपॉर्च्युनिटी खूब येता, आनी जॉब ऑपॉर्च्युनिटी खूब कोणाक येता, म्हाज्या सारक्या जाणटेल्यांक येना, भुरग्यां खातीर येता। एक गव्हर्मेंट जर सोडून म्हाका आजून लक्षांत आसा जेन्ना इंजिनियरींग केल्लें गव्हर्मेंटाचो पगार खूब कमी आशिल्लो, म्हणजे हांव एग्जाम्पल दिता, हांव जर म्हाका 1000 रुपया मेळटाले तर गव्हर्मेंटाचे लोकांक 300 रुपया मेळटाले, आनी ते मागीर आतां चेंज जाला 6 पे आनी हें करून, आनी इंडस्ट्री सकयल पडली, पूण पगार जो आशिल्लो इंडस्ट्रीन सदां परस गव्हर्मेंटाचे सर्वंट जे कमी आशिल्ले आनी प्रायवेटाक चड आसताले। ह्यो गोश्टी परतून येवपाक लागतल्यो देशा भितर। ह्यो गोश्टी हांव म्हणना की आज आनी फाल्यां येतले, पूण हें उरल्या जे बीज आमी प्रधानमंत्री रोयिल्लें आसा हें फुडें आनी 15-20 वर्सांनी तितून फुडें आमची भुरगीं जी आसा, आमची भुरगीं, तुमची भुरगीं, हांकां हे ऑपॉर्च्युनिटी देशा भितर मेळटल्यो।